बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. मोगाळ भावबेळांनो, आयज जेसू आमकां शिकवण दिता. वायट करतल्याक भोगोस आनी तुज्या दुस्मानाक भोगसूंक आमकां आपयता. कितें भाशेन जायते फावटी आमच्या उतरांतल्यान आमी दुसऱ्यांक दुखयल्यात, आमच्या कुरण्यांतल्यान आमी दुसऱ्याक खाला उडयल्यात आनी आमच्या आसण्यांतल्यान दुसऱ्याक इफेर्न कशें भोगूंक दिल्या. असल्या पातकांचो उगडास करुया आनी पातकांची दूख धरून सगलीं बरोबर. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. हेच पासत बायग्योन सदांच आनकुवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. ह्या वेळार आमची मागणी देवा बापाच्या हातान घालुया. तुज्या काळजा मनान कसले मागणी आसा देवाच्या हातान घाल. देव जाणा, देव पळयता आनी देव आयकता. हे मीस हांव भिटयता सोंपून गेल्लो नालास कोवियेकस हाका सुरकेचें सूख मागतना जुआंव ब्रगांचा हाकाय सुरकेचें सूख आमी मागुया. आयच्या दिसा जल्माचो दीस समरुमता मारिया फेर्नांदीस, रूथ कोता आनी वेलरी बोतेलो तांचे पासत ताच्या कुटुंबा पासत देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सासणाच्या बापा, आमची काळजां बदलून तुर्देशी ओड्डून घे. फकत तुजें राज आनी ताची नीत सोडून प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तुजे कोरी भुक्ती करूंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दुसरे स्मृतीच्या पुस्तका वयलें वाचप. मोइसेसान लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पर देव तुमकां आयच्या दिसा हे कायदे आनी आज्ञा सांबाळूंक फरमायता.
सगळ्या तुमच्या काळजान आनी सगळ्या तुमच्या मनान ती सांबाळात आनी ताका पालो दियात. सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो दवरतल्यात. ताचे कायदे आनी याज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पालो दितल्यात म्हूण सोबेमाजार सर्वेस्परा विशीं तुमी आयच्या दिसा सांगलां. आनी तुमी आपले भासावणे प्रमाणे जोडलेली आपली काशा पोरसां म्हूण सर्वेस्परान आयच्या दिसा सोबेमाजार सांगलां. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगळ्या रचलेल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताचे भासावणे प्रमाणे सर्वेस्पराक भेटयलेली पोरसां तुमी जातल्यात. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची स्मूर्त सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त. म्हणया सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त. ताची खुशी पाळटा ती सगळ्या काळजान ताका सोदता ती कोरेंत सुकेस्त. जबाब. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त. जतनायेन आमी ताचे कायदे सांबाळूंक तुवेंनूच ती परगट केल्याय. तुजे कुशेक सदांच पालो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल तीर आसूं. जबाब. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त. तुज्या प्रामाणीकपणाचे नेम शिकून कोऱ्या काळजान तुका दिलवासतलो. तुजी याज्ञा पाळूंक म्हजी खोशी म्हाका कदींच सांडूं नाका. जबाब. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करताय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश दवरताय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सुर्गेच्या बापाची भुरगीं जातलीं, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्याचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलेकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंद्यांकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ऊन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सुर्गेचो बाप सोपून तसोच तुमी सोपून जावंक जाय. जेसू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड भावा भयणांनो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एवरी एक्शन हॅज अ इक्वल एंड ऑपोजीट रिएक्शन. हे इस्कॉलांत आमी शिकल्या. इक्वल आनी ऑपोजीट रिएक्शन हें म्हाका तुका सगल्यांक आवडटा. वायटाक वायट फारीक करप. जो कोण तुका दुखयता ताका दुखोवप आमी आनीक मांडणी काडप. कितें भाशेन आमकां आनी आयच्या तरणाट्यांक हो रिवेंज फॅक्टर एकदम बरो लागता. पूण आयच्या शिव वर्तमानांत जेसू आमकां सांगता, मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार हें कितलें वर्तें. कित भाशेन जेसू वायट करतल्यांक बरें करूंक आनी दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां आपयता. मोगाळ भाव भयणांनो,
एक आवय बापायचो एक आपुरबायचो पूत आसलो. ती ताचे सवें जाय तो मोग ती दाखयताली. ताका कितें जाय तें दिताली. माग आनी ताका मेळटालें. आनी कितें भाशेन ताका मेळटालें ताका ताचे लागीं आतां सगल्यो संवसारी वस्तू आसल्यो. आनी तो भुरगो वायट स्वभावाक वायट इश्टां बरोबर पडटा आनी वायट जावंक पावता. आनी ताचे वायट करणेक लागून ताका बंदकोणींत घालतात. आनी ह्या वेळार ताची आवय बापूय जायतीं दुखी जातात. हांवें म्हज्या भुरग्याक कितलो मोग दाखयलो, ताचे सवें कितलें बरेंपण दाखयलें, पूण आमच्या पुतान आमकां कितें केलें. आनी हो भुरगो जेन्ना तो बंदकोणींत आसता, कित भाशेन ताचे सुटपाचे दीस येता तेन्ना तो कितें भाशेन भियेता. म्हजी आवय बापूय म्हाका बुक्षितली काय, म्हजी आवय बापूय म्हाका परतून घरा घेतली काय, म्हजी आवय बापूय म्हाका एक्सेप्ट करतली काय. आनी हें चिंतून तो एक चीट तांकां बरयता. आवय बापूय, मामी डॅडी, तुवें म्हाजो जायतो मोग केलो. म्हजे सवें जायतें बरेंपण तुमी दाखयलें. तरी आसतना हांवें तुमकां जायतें वायट हांवें केलें. समजुया तुमी म्हाका ह्या वेळार बुक्षितात आनी म्हाका परतून घरा लागीं तुमी घेवंक सोदतात. घरा सामकार जें झाड आसा त्या झाडाक एक रिबिनाचो येल्लो कुडको बांदून दवर. आनी कितें भाशेन जेन्ना तो घरा लागीं पावत पावत येता, ह्या झाडाक तो पळयता आनी ताच्या दोळ्यांत दुखी सोदतात. आनी तो धांवून वचून आपल्या आवय बापायक ही बोगसण्याची वेंग मारता. आनी कित्याक भाव भयणांनो, तो त्या झाडाक पळयता, फकत येल्लो कलराचें एकूच रिबीन आसना, पूण आख्खें झाड येल्लो रिबिनांनी भरलोलें आसता. वायट करतल्याक बरें कर, दुस्मानाचो मोग कर. आनी हेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत जेसू आमकां शिकयता. कितें भाशेन वायट तशें बऱ्याचेर एक सारको पावस पडोवंक जेसू आज्ञा करता. दुसऱ्याक एके सारको देव मोग करता जाल्यार आमी दुसऱ्याक कित्याक बारावपाची. मोगाळ बाबळांनो, वायट करतल्याचो मोग करुया, दुस्मानाक बोगसणें दिवया आनी आमकां दुखयतल्या पासत आमी मागुया. बोगसणें जावन आसा क्रिस्ती धर्माचें काशेपण. जेन्ना आमी बोगसणें दिना, रागान रावता, आमच्या जिवितांत जायते वायट दिसून येता. संबंद तुट्टात, एकवट फुट्टा आनी जे भाशेन नींद पडना आनी जायतो वायट प्रभाव आमच्या जिविताचेर आमकां जाता. आनी जेन्ना आमी बोगसणी दिता तेन्ना मोग, एकवट, कुशालकाय वाडटा. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना दुसऱ्या सवें वायट करतल्या सवें मोग दाखोवन कितें भाशेन कुशालकाय जिवंक आमकां बळ आनी कृपा आमी मागून घेवया. अशें जावं. पेटोवने वेळार गायन गावुया C35 तुज देण्यान फावो जाल्लो पेज 43. C35 पेज 43. तुज देण्यान फावो जाल्लो Be
माझ्या भाव भयणांनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मान तातोसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनात आणि मोहिमे आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या लाभाक सर्वेच पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोकाळ बापा, आमचे जिणेची भोगती तुका मानशाक हे पवित्र कुटा वरवीं तुज्या पुताक जेजूक आमी एकवटून तुज्या जिविता सारकें आमचें नवें जिवीत जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाचे देवा, सोर काळी आनी सोर ताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी धुणवण दितना उगुण्याचें तूं बोड मोडटाय. आमची मोना उंच उबारताय, वेगवेगळ्या सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. तेच जेजू उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सोर दरबार तुजे ताय मोहिमा वाकाणटात आनी ताचे सांगाती आमचे ताडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस घालून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश मरण सोंसूकवेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पुची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनच्या पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्दाचो गोट पुरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समरुमता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या यादनिके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडी पुनः शोनपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगती भाग्योन सुसे तिचो पुती भाग्योन दोन दोता भाग्योन सुसे वाज भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाळ बाबळ्यानो वायट करतल्यांक बरें करूंक दुस्मानाक बोगसूंक कुरपा मागतना जेजूनच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायस आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यां बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान उद्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चुरशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरी संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शरी संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शरी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस्त प्रसादा वेळार गायोन गावुया D1 आमचे मोदल्या कोणाक पेज 47 D1 पेज 47 आमचे मोदल्या Amche modlea
तुमचो सुर्गीचो बाप सोपूर्ण तशेंच तुमी सोपून जायात म्हणटा सोमी प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आमच्या देवा, ह्या मिसार तुजें उतर आयकून सुर्गेची शिकवण आमकां मेळ्ळ्या. ती पाळून तुजे शांतीन आमी बुजवून आमकां निरोंतरी मेळूं. तूं आमचो मोगाळ बापूय देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणानूय तुवें आमकां पोसलाय. तशेंच तुज्या मोगान आमकां सदांच राख आनी सांबाळ. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. कुशाल जिवीत जिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गायोन गावुया I5. हांव तुजो इबाडियो पूत, पेज 118. I5, पेज 118.